ड्यूज आसा न्ही ते ड्यूज एक्चुली वी हॅव टू रिकवर, पूण ड्यूजाक लागून तारीफ हायक जाता अशें ना, कित्याक तो ड्यूज आर सेपरेट. ड्यूज येवं वा येनाका दोज वी आर कन्सिडरींग एज इफ द ड्यूज हॅव ऑलरेडी बीन पेड. सो जी तारीफ डिसायड जाता ती हाऊ मच मनी इज गोइंग टू कम फ्रॉम द पब्लीक एंड वॉट इज द एक्सपेंडिचर, हे दोनूय फॅक्टर घेवन तारीफ डिसायड जाता. तारीफ अशी डिसायड जायना कितले ड्यूज आसा तेचे. समज ड्यूज येवं ना जाल्यार तारीफ वाडटली अशें ना. कितलो तारीफ आमी एक्सपेंडिचर करता इन टर्म्स ऑफ पावर परचेज, O&M कॉस्ट, ANG कॉस्ट, एम्प्लॉई कॉस्ट आनी एंटायर एस्टाब्लिशमेंट कॉस्ट, हो तेजो एक्सपेंडिचर आमी पळयता. पावर परचेज कॉस्ट पळयता आनी जी रेवेन्यू आमकां कन्ज्युमरांतल्यान येता, जी रिकवर जावं वा रिकवर जायना ती पळोवन आमी तारीफ डिसायड करता. सो इट डजंट हॅव एनी रिलेशन वीथ द पेंडींग ड्यूज, बट इट इज आवर ड्युटी टू गेट द ड्यूज collected and see that everybody pays on time.